परत वाढले पेट्रोलाचे दर। एका वेळात पेट्रोल वाढपाची 15वी खेप। 15 पैशांनी पेट्रोलात जाल्यार 60 पैशांनी डिझेलात जाली वाढ। पेट्रोल जाला 7.97 रुपया लिटर, जाल्यार डिझेल पावला 8.88 रुपया लिटर। पावसात बुडले तुर्किणी हरमलचे शेत। शेतकऱ्यांनी धरलो आदल्या मुख्यमंत्र्याक जबाबदार। आगराची दुरुस्ती करताना उदकाची पारंपरिक वाट केली खंय बंद। भारतात कोरोना केसींचो आकडो पावलो 4 लाखाचेर। एकाच दिसात मारली 15,413 आकड्यांची मजल। आयतारा 64 केसी नोंदयत गोंयचो आकडो पावलो 818 चेर। हडफड्या हॉटेल कर्मचाऱ्यांमदी जाल्ल्या झगड्यात एकल्याचो सुरत ओपून केलो खून। दोडामार्गावयल्या विश्वनाथ गावसाक मारलो मध्यान राती। उत्तर प्रदेशातलो दुबावित आरोपी राम भरोसेक पुलिसांनी केलो अटक। येवकार हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। परत एकदा पेट्रोलाक उजो पेटला। हे खेपे पेट्रोल 35 पैशांनी जाल्यार डिझेल 60 पैशांनी वाडला। फाटल्या 15 दिसां भितर पेट्रोलाचो दर लिटरा फाटल्यान 7.97 रुपया आनी डिझेला फाटल्यान 8.88 रुपया वाडला। म्हटल्यार गोंयांत पेट्रोल आतां 79.22 रुपयांचेर जाल्यार डिझेल 76.24 रुपयांचेर पावला। आदींच कोरोनान लोकांचे पगार देंवयल्यात, नोकऱ्यो निखळल्यात, तातूंत हो डिझेल पेट्रोलाचो उजो। पेट्रोल आनी डिझेल वाडिल्ल्यान गोंयांतल्या सगळ्या पंपांचेर वाहनांच्यो रांगो लागिल्ल्यो दिश्टी पडल्यो। 12 सप्तकांचो विसव घेतल्या उपरांत सरकारी तेल कंपन्यांनी सदचे प्रॅक्टिसे कडेन वतना हो दर वाडयला। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनाचे अधिसुचोवणे प्रमाण देशांतले सगळ्यात व्हडले इंधन विक्रेते 12 सप्तकाच्या विसावा उपरांत सदचें पुनरावलोकन करतात। पळयात ह्या संदर्भातल्यो प्रतिक्रिया। आता हे कंटिन्युअस वाढत गेलं ते 7 रुपया 72 पैसे पेट्रोल जाले आणि 8 रुपया 40 पैसे डिझेल जाले, प्लस 2.25 रुपया तुझे पहिले वॅट वाडयल्ले आमचे गोवा गव्हर्मेंटान, म्हणजे ऑलमोस्ट 10 प्लस झाले दोन्ही। डिझेल ऑलमोस्ट 8 रुपीज 40 पैसे सेंट्रलाचे वाढले, त्या भायर 2 रुपया 25 पैसे आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे वाढले। पेट्रोल 772 वाढले आफ्टर हे कंटिन्युअस, आणि प्लस 2 रुपया 25 पैसे गोवा गव्हर्मेंटाचे। ते रेट मातशी देवपाचो तेगेलो जातलो। ह्या दिसान गिरायक बी आसा ह्या दिसा गिरायक बिरायक काय ना रे बाबा, कितें सांगपाचें, भरपूर त्रास काडटाय आमी, काय वेळ ना। हय पेट्रोल जाल्यार ते त्रास जाता ना रे। ते पयलींचे कितें आशिल्ले ते 20 रुपया जाल्यार 20 रुपया म्हाका 30 रुपया जाय, पेट्रोलाक पयशे जायना काय ना पेट्रोलान त्रास, आनी तो भरपूर त्रास काडटा। कस्टमर तुमकां पयलींचोच रेट दितात। हां कस्टमर तुमकां पयलींचोच रेट दितात, न्यू रेट दिना। कस्टमर पयलींचेच रेट दितात, ते कितें सांगता पेट्रोल वाडल्यार तांकां काय हें जायना म्हणटा। आमचें पेट्रोल जें वाडटा डेली वाडत आसता, कितें करपाचें आनी आतां। दोनूय कडेन चलना, पूण भाड्याकार बसनात। भाड्याकार बसला तरी चलता, कितें घराडे वाडून जितलो म्हणून लोकांक भीक मागपा पडलें आतां। गव्हर्मेंट कांय दिना आतां, खंयचे आमी पयशे मोडपाचे आतां। एक तर कोणी कितें दिता कितें चलता, गव्हर्मेंटान कितें तरी हेल्प करपाक जाय आमकां न्ही। पायलटांक तुमकां जाय, पायलटांक आमकां हे स्कीम कांयच दिवंक ना। पयले इन्शुरन्स टॅक्स सगळो वाडलेलो आहा, कितको इन्शुरन्स डबल वाडला आमचो। पयलीं कितें मेळटालें आमकां दी म्हणून घे म्हणून, कितें आतां कांयच ना, कोणूच हें करना, हेल्पूच करना। म्हणजे भाडे चड आसले, आतां लॉकडावन जाला पळय, भाडे करना। आतां पेट्रोल वाडयला म्हणजे फायदो ना, लॉस ना। फायदो दिसा 150-200 जायना, लॉस आहा। तेका म्हणटा पेट्रोल मातशें कमी केल्यार कितें उरता ना, पळयना कस्टमर ना, लॉस आहा। लॉकडावना खातीर कस्टमर ना। लॉकडावन म्हणजे कस्टमर ना, काय 200-150 केल्यार काय ना, पेट्रोल घातलें आमकां उपास वयचें पडटा घरान, काय ना पयशे लॉस। ते लोक म्हणटात तुमी कितें हेल्प केल्यार तेका मातशें कमी ना फायदो, आनी वचून ते उपास न्हिदचे पडटा, पयशे काय ना न्ही। दीस वाडत आसा। इट्स नॉट गुड न्हू, बरें न्ही। कितें अशें म्हारग जाल्यार आमगे बी कांय वाडयना। वयर बॅरलाची रेट कमी आसा, हिंगा वयर बॅरल रेट कमी आसा। बट ओनली हियर इट इज लायक दॅट न्हू। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले, मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आनी पणजेच्यान अनिकेत नार्वेकार। कोरोना व्हायरस केशींनी आयतारा मेरेन भारतात 4.10 लाखांचो आंकडो हुंपलो।
फकत एकाच दिसा 15,413 केसी सापडल्यो. फाटल्या 8 दिसां भितर भारतात 1 लाख दुयेंतींची नोंद जाल्ली. मरप्यांचो आंकडो 13,254 पावलो. जाल्यार 2.27 लाख दुयेंती बरे जाल्यात. गोंयांत आयतारा 64 पॉझिटिव्ह केसींची नोंद जाली. गोंयचो कोविड केसींचो आंकडो आतां 818 पावला. भारतात एकाच दिसात 15,413 कोविड-19चे दुयेंती सापडले. फाटले 24 वरां भितर 306 जाणांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. जाल्यार 13,925 दुयेंती बरे जाल्यात. आतां मेरेन भारतात 4,10,461 कोविड-19च्यो केशी नोंद जाल्यात. एक्टिव्ह केशी 1.69 लाख जाल्यात. 13,254 जाणांक मरण आयिल्ल्याची नोंद आसा. जाल्यार 2.27 लाखा परस चड पेशंट बरे जाल्ल्याची नोंद आसा. कोरोना पिडेस्त 5 राज्यांची नोंद जाल्या. महाराष्ट्रांतल्यो केसी 1.28 लाखांचेर पावल्यात. त्याच्या फाटोफाट तामिळनाडूंतलो आंकडो 56,845 जाला. दिल्ली 56,746, गुजरात 26,680 आणि उत्तर प्रदेशात 16,594 केशींची नोंद जाल्या. पुराय संवसारांत एकाच दिसात 1 लाखा परस चड कोविड-19 पेशंटांची नोंद जाल्या. कोविड-19च्या एकूण दुयेंतींचो आंकडो 89 लाखांचेर पावला. 4.67 लाख लोकांक मरण आयिल्ल्याचें नोंदयलां. जाल्यार 47 लाख लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आनी हे संवसारांतले सगळ्यांत चड कोरोना पिडेस्त देश. युनायटेड स्टेट्स 22 लाखांची नोंद करत सगळ्यांत वयर पावला. त्याच्या फाटोफाट ब्राझीलांत 10 लाख केशी जाल्यात. रशियेंत होच आंकडो 5.76 लाख जाला. जाल्यार 4.10 लाखांची नोंद करत भारत चवथे सुवातेर पावला. युकेंत 3 लाख केसी जाल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. हडफड्या हॉटेल कर्मचाऱ्यां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत एकल्यान दुसऱ्याचो सुरो तोपून खून केलो. खुनाची घडणूक मध्यान रात्री घडली. 28 वर्सां पिरायेचो मयत विश्वनाथ गांवच हो मूळचो दोडा मार्गावयलो. हे घडणुकेंत पुलिशेन उत्तर प्रदेशांतलो दुबावीत आरोपी राम भरोसेक अटक केल्या. सदचे भशेन राती काम सोंपले उपरांत सगळे जाण जेवणाक बसलेले. ह्या वेळार राम भरोसे आनी विश्वनाथा मदीं बारीकसो वाद जाल्लो. पूण राम भरोसेन तिडकीन विश्वनाथाचेर सुऱ्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत जखमी जाल्ल्या विश्वनाथाक मरण आयलें. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर हणजुणे पुलिशेन दुबावीत राम भरोसेक अटक केली. ना म्हाका जेन्ना ही खबर आयल्या तेन्ना हे शूट आउट म्हणटाच म्हाका एक शॉक कसो जालो. हे असल्यो गोश्टी जबर गोंयांत केन्ना घडोवंक ना म्हणून. हो करून जेन्ना सांताक्रूज गांवांत उबे दांड्यार म्हणटा थिंगा शूट आउट जालें म्हणून ही एक जावन आसा एक दुखाची खबर. आदी आमच्या गांवांत अशें चलतालें पूण आतां जबरचो आवाज नाशिल्लो. पूण आयज जेन्ना हांवें इतल्या पुलिसांक फ्रिडम दिलां तेन्ना पुलिसां वांगडा म्हाजें इंटरफियरन्स केन्ना ना. तेन्ना आयज बरी गोश्ट म्हणल्यार पुलिसांनी विदीन 24 आवर्स ही शूट आउट केस म्हणटा ती ट्रॅक करून ताणें तांकां अरेस्टूय केले. आनी इतल्यारूच आमचें न्हू म्हणचें की तेणी ह्या फुडें कारवाय सारकी करची. हे जे एंटी एलिमेंट्स आहा ही गुंडाइजम चलता हाजेर हांव निशेध मागता. आनी जेन्ना हांवें सीएमा कडेन डिस्कस केला त्या प्रमाणे आमचो हे फ्युचर प्लॅन्स आसतलो हाचेर. ह्या फुडें अशें चल्लें जाल्यार ही भिरांकूळ जावन आसतली. आनी हांव हाचेर IGPकूय सांगूंक सोदता ह्या माध्यमांतल्यान की तुमी तुमच्या पुलीस ऑफिसरांक तुमी सारकी तांकां फ्रिडम दिवची आनी हें सगळें बंद जावचें. म्हाका याद येता जेन्ना रवी नायक चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना सगळे एंटी एलिमेंट्स बंद जाल्ले. तशें हांव चीफ मिनिस्टराकय मागता तुवें हेजेर कडक कारवाय दवरची, कडक विजील दवरचें आनी हो पीस सांताक्रुजान आनी आख्ख्या गोंयांत तुवें हाडचो म्हणून. सांताक्रूज गँग वॉर घडणुकेत पुलिशेन अटक केल्ल्या दुबावितांक न्यायालयान 8 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त दिल्या. आयतारची सुटी आशिल्ल्यान पुलिशेन दुबावितांक जुविजाच्या घरा व्हेले आनी थंयसून रिमांड मेळयलो. अटक केल्ल्या मदीं मार्सेलिनो डायस, रॉनी डिसोजा, सॅम्युएल डिसोजा, डेव्हिड आराउजो, मिंगेल आराउजो, फ्रँकी नादाल, डेव्हिड डिसोजा हांचे सयत 2 भुरग्यांचो आस्पाव आसा. मार्सेलिनो डायसा कडल्यान पुलिशेन एक गांवठी पिस्तूल जप्त केला.
गोवा 365 खातीर हडफडच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार परतून एक फावट चर्चेचो विशय जावन रावला. हे खेपे वाद उपरासला तो उदक वचपाची पारंपारीक वाट बंद करपा वयल्यान. आगराची दुरुस्ती करतना उदकाची पारंपारीक वाट बंद केल्ली. ताका लागून हरमारांतल्या तुर्किणी वाठारांतल्या शेतांत उदक भरिल्ल्याचो आरोप शेतकारांनी केला. उदक भरिल्ल्यान शेतकारांक शेत रोवपाक मेळना. आमचो प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार आमी कशेंच उगी रावचे नात, शेतकारांनी शिटकावणी दिल्या. दुसरे वटेन आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आपल्या वयले आरोप फापडून उडयल्यात. तो म्हणटा हे दोंगरावेले उदक लागसार आशिल्लो सावको गुणे आनी मातयेन भरला, तेका लागून दोंगरावेले उदक शेतान वयता. पळयात तो कितें म्हणटा ते. शेत आमी आतां कितले पिढयो गेल्यो आमच्यो त्यो वपात आसात. आमचे आजे गेले, बापूय गेले, आतां आमी भुरगे येयले. तर आमी ह्या शेतान आमी रोयले 3 पिकां काडली. शेत, मिरसांगो आनी चवळी, हे अळसाणे ते आमी हांगर पिकयता. एक्स-CM आमचो पार्सेकर हाणें ही उदकाची वाट आपणाचो आगर व्हडलो केलो आनी ही उदकाची वाट बंद केली. आनी पारंपारीक आदली आमचे जाणटे पळय आले ते आमचे जाणटे ही आमची 3री पिळगी. आनी हे शेत जे पळय आमी वपताले 25 शेतकारी ते बुडोवन उडयल्ले आहा. तेन्ना आमची इतलीच मागणी सरकारा लागीं की हेचेर लक्ष दिवन हे उदकाची सोय कशी तरी करून आमकां शेतकारांक वाटावपाचें. ह्या रोडाचें जेन्ना रिनोवेशन काम चालू जाल्लें तेन्ना सुद्दां आमी विशय हो PWDन घातलेलो, कळ्ळें न्हय. पण तेन्ना सुद्दां आमकां प्रॉमीस दिल्लें. तेन्ना JE वाळके आशिल्लो आनी मिनिस्टराचो OSD आसलो. आमी तांकां विचारलें की हे पाणयाचें फुडें कितें. तर पाणयाचो कांयच तुमकां प्रॉब्लेम जावचो ना. जशें पाणी पारंपारीक वयता ते पद्दतीन पाणी वयतलें म्हणून आमी केन्ना विरोध करूंक ना. कारण रोड आसाप म्हणजे डेव्हलपमेंट आसाप हे सगळ्या शेतकऱ्यांनी एक दूरदृश्टी नदरे समोर दवरल्या. जेन्ना डिमार्केशनाचो प्रॉब्लेम येयलो प्रत्येक शेतकाराचे जवळ जवळ 30-40 मिटर जागा गेली, पण कोणीच ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. कित्याक कारण एकच मुद्दो तेंच्या फुडें आसलो की तो डेव्हलपमेंट. त्याच्या उपरांत प्रत्येक शेतकऱ्याचे हांगा 3-3, 4-4 माड गेले, कावाथे गेले, कोणीच ऑब्जेक्शन काडूंक ना. कारण प्रत्येकान सॅक्रिफायस केलें कित्याक डेव्हलपमेंटा खातीर. आनी इतलें आसून सुद्दां जी सुवात जी उरल्या कल्टिवेशनाची ते सुवातीक जर आज असो जर शेतकऱ्यांचे जर उपासमारीची पाळी येता जाल्यार हांगासरले 25 शेतकरी हांगा वजीर रावचे ना. आमी सगळ्यांक निवेदन दिल्लें आसा. तुर्किणचे शेत आणि मदीं रस्तो आणि रस्त्याच्या PWD रोड MDR 18 त्या रस्त्याच्या पलीकडे म्हजो आगर, जे आगर अबंडंट आसले गेली अनेक वर्सां. गेली 2-3 वर्सां हांव मोकळो जाल्यामुळे अबंडंट आसलेले म्हज्यो प्रॉपर्टीज हांव डेव्हलप करता, इम्प्रूव करता, प्लांटेशन करता आणि तेतून हांवें तेची डागडुजी केल्या. मदीं रस्तो आसा तो रस्तो PWD ह्या दिसांनी बांदलो फाटल्या 1 वर्साभरा पयलीं, 5-6 म्हयन्या पयलीं. रस्त्याची हायट जाल्यामुळे आदी जे पाणी शेतांत एक्युमुलेट जाय आणि चोहोकडे वता आसतना म्हज्याय आगरांत वचप, ते रस्त्याची हायट जाल्यामुळे ते वचना. पूण हे शेतांत जे पाणी आसा ते शेतांत पावसाचें पडलेलें न्हय, तर हे शेता वयर एक डोंगर आसा, त्या डोंगरा वयर प्लॅटो आसा. त्या डोंगरा वयलें पाणी जें सकयल येता ते वचपाक PWDच्या MDR 18 रोडाक एक कल्वर्टूय आसा. त्या कल्वर्टासून ते वचूंक जाय. डोंगरा वयलें पाणी त्या कल्वर्टा कडेन वचपाक जे वचूंक जाय ते निग्लिजन्साक लागून मदीं झाडकां आयल्यान माती व्हांवल्या आनी शेतांत वता. शेतकऱ्यांक जर ती काळजी आसलेली जाल्यार त्या कल्वर्टा कडेन धाडूंक जाय.
थळावो आमदार दयानंद चोपटेन पळोवणी करून उदक काडपाचें आश्वासन दिलां. ह्या वेळार उपजिल्लो अधिकारी आनी हेर अधिकारी हाजर आशिल्ले. उदक ज्या पद्दतीन दर पावसाक वयताले हे उदक ह्या वर्सा हे सायडीन जे कोण आसात तांच्यांनी कितें केलां तें तुमकां दिश्टी पडटा. जेणे करून जी रस्ते म्हणजे उदक वचपाक जी वाट आसली कलवड जो आसलो तो ब्लॉक जाल्लो आसा, जेणे करून उदक वचपाक वाट ना. पूण आज ही परिस्थिती शेतकऱ्यांचेर हे संकट येयल्लें आसा. जाता तितले बेगीन हांगा जो उदक वचपाक कलवड जो आसा जो आज ब्लॉक जाल्लो तो जाता तितले बेगीन ओपन जावचो, जेणे करून उदक शेतांतले वयतले आनी शेतकऱ्यांक खऱ्या अर्थान जे न्याय जाय मागणी ते पुरी जातली. हे करच्या खातीर तांच्या सगळ्यांच्या वतीन आमदार ह्या नात्यान जी जबाबदारी कर्तव्य आहा ते आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार परते तांकां याद करून. हरमलच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार. पावसान शेतांत सगळो कोयर व्हांवून येता. शेतांत उदक सोडपी रस्त्या पोंदचो हो व्हाळ बंद करून नारायण देवाची मळी ते चिमुलवाड्या वयल्या आर्का मेरेन सरळ गटार बांदून दिवचे, नाजाल्यार आपल्या शेतांत वचपी व्हाळ बंद करतलो. मयेच्या शेतकारान शिटकावणी दिल्या. 18 जुनाच्या क्रांती दीस सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान गोंयांत कृशी क्रांती सुरू जावपाक जाय अशें मागलेलें. पूण शेतकारांच्या मुळाव्या साधन सुविधा कडेनच सरकार आडनदर करता. जायते जाणांनी कोताक येना म्हणून शेतांनी देंवपाचें सोडून दिलां. पूण मयेचो शेतकार विश्वंभर च्यारी आपलो जीव बरो नासतना कृशी संस्कृती जपपाचो प्रयत्न करता. ताका सांगात दिला तो त्याच्या भुरग्यांनी. पूण तो इतलो थकला की सरकारा कडल्यान कितें तरी मदतीची अपेक्षा दवरता. पळयात. जीव आली आहा उदीक गटारान वयता उदीक ते गटाराक उपाय आहा तो आर्काक सोडपाचो वालीत मारून. वाली सोडल्यावर आपण कोयर हे ना आनी आतां सगळो कोयर कचरो भरलेलो आहा शेतान. कवच्यो आहा, बाटल्यो आहा, सगळे सोडना ते आहा. जेन्ना हे करता ते सांगल्या उपरांत करीत ना, पयलीं तशेंच सांगलें तेणी करता म्हणून करूंक पयलें ना. आनी आतां केलें ना. आतां 2 फावटी येता पंचान सांगलें आनी येवंक ना तो. 1/2 किलोमिटर रस्त्या वचून उदीक येता वचसून. 1/2 किलोमिटर आहा तो रस्तो. तर जात्रेचो मळ म्हणटा थंयसून सोडून गटार तो हेजे मेरेन नारायणाचे मळीन सोडलेलो आहा 50-60 मिटर गेल्या पर्यंत बंद जातलें उदीक आनी ते शेत जातलें. कचरो ताका वयचो ना शेतान. आर्काक सोडपाचें उदीक. म्हाजो न्हिदो पळोवन मानाय घालून हें करता, शेत बी करता मानाय घालून कामेर घालून. आनी आतां सरकारान कितें करचें म्हाजेर जायना म्हणून कितें आपण मदत करची हें तुजे कडेन मागता. आतां भांगोळ हांव 4 वर्सां जालीं येवन वचून आहा आनी म्हाका हे केल्लें आहा CC घातलेली आहा. जेन्ना हे गव्हर्मेंटान इलेक्शन घेवची चेडो आहा तो म्हणटा तो कामाक ना, सिरीयस खंय ना. ITI केली, 2 वर्सां वास्को काडली, 2 वर्सां परवरी काडली ITI वास्कोत. आनी आतां तो बेकार आहा. पण तो तुका शेतान मदत करता. हय तो मदत करता शेतान. 6 वर्सां आदी गांवकरवाडो ते चिमुलवाडे मेरेनच्या मुखेल रस्त्याचे रुंदीकरण आणि हॉट मिक्सिंग जाल्लें. त्या वेळार ह्या शेतकाराचो आडो मोडून त्या जाग्यार पक्क दुरीक बांदून दिता म्हणून सांगलेलें. परत खेपो मारून शेवटाक दुरीक बांदून दिलो खरो, पण तो दुरीक रोखडोच कोसळ्ळो. तेची दुरुस्ती जावची अशें च्यारी मागता. जेन्ना रस्तो करूंक येता तेन्ना इंजिनियराक सांगलेलें की म्हाका वालीत मारून दिवची सोबून बांदून शेतान वयता ती उदीक. तेन्ना दिता म्हणून सांगलें तेणी. आनी मागीर तेणी दुरीक बी घातलो शेतान. आमच्या शेतान 2-3 मिटर शेतांतली दुरीक घातली, रूम केलो रस्तो. आनी मागीर निमाणी बांदता म्हणून व्हरलो. कॉन्ट्रॅक्टर उणवलो आनी तो इंजिनियरान सांगता बांदून आनी दितलो म्हणून. जेन्ना तेणी बांदून दिता म्हणून सांगलें पण ते बांदलें आनी मागीर तो बांदूंकूच करिना म्हणटून हांवें आनी परत इंजिनियरा वचून हें केलें आनी थोडी मागीर हे बांदले शेतांतली वालीत. ती वालीत बांदली आनी सकयल बांदलीच ना तेणी. मागीर बांदली ना म्हणटून आतां कितलीशीं वर्सां जालीं हांव हें शेत करता. म्हाज्या ल्हानपणा पासून जेन्ना हें शेत अजून तकच करता. आतां म्हाजे कडेन जायना आनी हांव दुयेंस आहा. तेव्हा ताका सांगलें 3 फावटी तरी सांगलें पंचाक
जसवंतन सांगलं आपण करून घेता म्हणून पण अजून तर पत्तोच ना. नारायणदेवाचे मळये कडल्यान ते चिमुलवाड्यावेल्या आर्का मजगती गटारच ना. देखून ह्या 60 मिटरांच्या दरम्यान रावतल्याच्या आंगणात रस्त्यावयलो चिखोल भरता. घरातले फामिलींनी थळाव्या पंचाचे नदरेक ही गजाल हाडून दिवं नये आयज मेरेन फक्त तांकां आश्वासनांच मेळत येयल्यात. गोवा 365 खातीर महेशान जवाहर बर्वे. परतून घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोनाच्या बाबतीत कितल्याशाच दिसांनी सुखदिणी खबर आयल्या. कोरोनाचेर परिणामकारक वखद भारतात उपलब्ध जाला. ग्लेनमार्क हे फार्मास्युटिकल कंपनीन हे वखद तयार केलां. कंपनीन फॅबिफ्लू अशें ताका नांव दिलां. भारतीय वखद महानियंत्रक संस्थेन हे वखद तयार करपाक आनी मार्केटिंग करपाक परवानगी दिल्ल्याचे ग्लेनमार्क कंपनीन सांगले. मध्यम आनी सौम्य आशिल्ल्या कोविडाच्या रुग्णांचेर हे वखद प्रभावी ठरता. ह्या वखदाच्या वापरान 20 ते 90 वर्सांच्या मनशां मदीं क्लिनिकल सुदारणा दिसून येता. कोरोना संसर्गाचेर मंजुरी मेळिल्लें हें पयलेंच वखद. त्या उपरांत रेमडेसिवीर ह्या वखदाच्या उत्पादनाकूय परवानगी मेळ्ळ्या. पणजेच्यान गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. भारत आनी चीना मदीं निर्माण जाल्लो शिमेचो वाद अजून वाडपाची शक्यताय आसा. नियंत्रण रेषेचेर तणाव निर्माण जाल्ल्यान आपले शिमेची राखण करपा खातीर भारतान वेगळी रणनीती आंखपाचें थारायिल्ल्याची म्हायती गोपान दिली. चीनान नियंत्रण रेषेचेर परतून आगळीक केली जाल्यार तांकां उत्तर दिवपा खातीर तिनूय सैनीक दळाक सगळे अधिकार दिल्यात. तिनूय सैन्याचे मुखेली तशेंच सैन्य दळ मुखेली बिपीन रावताची संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगा वांगडा आयतारा बसका जाली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग सोमारा रशिया दौऱ्याचेर वतलो त्या आदी आयतारा ही बसका जाली. लडाखातले स्थितीची ह्या वेळार राजनाथ सिंगाक म्हायती दिली. सैन्याचे तिनूय मुखेल्यांक नियंत्रण रेषा तशेंच दर्यांत चीनाच्या हालचालींचेर नदर दवरपाक सांगला. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवेल्या गलवान सुवातेर 15 जुनाचे राती चीन सैनिकां वांगडा जाल्ल्या संघर्शात भारताचे 20 सैनीक शहीद जाल्ले. उपरांत दोनूय देशां मदीं वेर पडली. फाटल्या 45 वर्सांच्या इतिहासात नियंत्रण रेषेवेले गलवान सुवातेर दोनूय देशांच्या सैनिकां मदीं जाल्लो हो पयलोच संघर्श. 1993 जाल्ल्या करारा प्रमाण नियंत्रण रेषेवेले संघर्शात उज्याच्या शस्त्रांचो वापर करचो न्हू अशें निश्चित जाल्लें. सेंच्युरींतले सगळ्यात गुप्प अशें मुदयेच्या आकाराचें सूर्यगिरण देशान अणभवलें. भारतांत आनी एकूण संवसारांत 30 सेकंद सुमार सूर्य मोतयांच्या हारावर दिसलो. अशा तरेच्या देखाव्याक रिंग ऑफ फायर अशी उपमा दितात. पृथ्वी आणि सूर्या मदीं चंद्रीम अशे अवस्थेत जेन्ना चंद्रीम पृथ्वी आणि सूर्य एके वळीत येतात त्या वेळार हें सूर्यगिरण जाता. हें गिरण 10 जावन 5 मिनटांनी सुरू जालें. दनपारा 1 जावन 45 मिनटांनी ते सुटलें. उत्तर भारतात खास करून राजस्थान हरियाणा ते उत्तराखंडाच्या पट्ट्यांत ते कांकणाच्या आकाराचे दिसलें. जायते कडेन टेलिस्कोपचे मजतीन लोकांनी ते पळयलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी संदीप कामोलकार. खेलो इंडिया मोहिमे अंतर्गत देशांतल्या दर एक जिल्ल्यांनी खेळा संकुल उबारपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. ही खेळा संकुलां निवृत्त खेळगड्याच्या देखरेखे खाला आसतली. नाजाल्यार तांची प्रशिक्षक म्हणून केंद्राचेर नेमणूक करतले. एथलेटिकाक मुळावे प्रशिक्षण दिवपा खातीर तशेंच खेळाच्या माध्यमांतल्यान प्रशिक्षकांक उत्पन्न मेळोवन दिवपा खातीर केंद्रान पावल मारलां. तरणाट्यांनी खेळांत कारकीर्द घडोवन हाडची हे खातीर खेळां मंत्रालयान देशभरात 1000 खेलो इंडिया केंद्रां उगडपाचें थारायलां. खेळाच्या क्षेत्रांत भारताक फुडें व्हरपा खातीर केंद्र सरकाराचे यत्न चालू आसात अशें केंद्रीय खेळां मंत्री किरेन रिजिजून सांगलें. खेळ हो तरणाट्यां खातीर परवडपा सारको पर्याय आसतलो हाची आमी गवाय दितात अशें ताचें म्हणणें. खेळांत देश पांवड्यार नामना जोडपी खेळगड्यांक निवृत्ती उपरांतय अर्थीक आदार जावचो हे खातीर केंद्र सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. निवृत्त खेळगड्यांनी तांच्यो स्वताच्यो अकादमी उगडच्यो नाजाल्यार सरकारी केंद्रांनी प्रशिक्षक म्हणून काम करचें हे खातीर यंत्रणा तयार करतले अशें खेळां मंत्र्यान सांगलें. देशभरांतल्या निवृत्त खेळगड्यांक तांची स्वताची अकादमी उक्ती करपाक मेळटली
व प्रशिक्षक म्हणून ते सरकारी खेळा केंद्रांनी सेवा दिवपाक शकतात. ऑलिंपिकात आस्पाव केल्ल्या खेळांचेर भर दिवन ते खेळ ह्या केंद्रांतल्यान शिकयतले. हातूंत आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बॅडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग आनी कुस्तीचो आस्पाव आसा. पणजेच्यान गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसुजा. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.